हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोल नांदेली. आयज चड खुशालकाय भोगता कारण म्हाजी जी भुरगेपणाची कला आसलेली ती आयज म्हाका एक संदी मेवली की व्हडल्या स्क्रिनाचेर व्हडल्या पडद्याचेर हांव एका पिक्चरान म्हाजें काम आसलेलें एक स्पेशल एपियरन्स म्हणून वो गेस्ट एपियरन्साच्या रुपान. आनी ही संदी म्हाका दिवंक पावलो तौसिफ द नावेली. आनी ह्या पिक्चराचें नांव जावन आसा सिंड्रेला. आनी हे पिक्चर इनॉग्रेशन आसलेलें इनॉग्रल फर्स्ट शो आसतलो मडगांव गोमंत विद्या निकेतनान. सुरू जावन जुस्तूच सांजेचे 3:30 वरांचेर. तारीख जावन आसा ऑगस्टाची 29, 2023. जाल्यार ही माझी कला जी भुरगेपणीसान म्हाका तियात्रांनी काम करपाची भरपूर उमेश आसलेली आनी आमी जायतें काम केलें. म्हाज्या बरोबर बरे बरे व्हडले आनी कलाकार जाले आनी माशी कोंकणी माशेचें नांव वयर काडलें. जाल्यार हांव एक उगडास करतलो आयज म्हाज्या बरोबर जे तियात्रांनी काम करपी जसो म्हाजो इश्ट विताल मिनेजीस जो जायते तियात्रांनी नाचलो आनी तसोच हांवें रुजार रॉड्रिगीजाचे तियात्रानूय एका तियात्रान हांवें भाग घेतलेले. ही म्हाका आयज सगळो म्हाका उगडास येता आनी आयज ह्या व्हडल्या पडद्याचेर म्हाका काम करूंक दिलें म्हणून तौसिफ द नावेलीक हांव दिनवासतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी मागतलो सगळ्या लोकां कडेन जाता तितल्या लोकां कडेन येवन हे एक पिक्चर पळोवचें आनी ह्या पिक्चराचें सस्पेन्स नांव सिंड्रेला पूण ह्याचें सस्पेन्स कितें तें तुमी पिक्चराक येवन पळोवचें म्हणून हांव सगळे कडेन विनंती करता. देव बरें करूं.